कोविड महामारीक लागून शेक चलोवप्यांक जाल्ल्या लुकसाणाची भरपाय जावची म्हणून तांकां एका वर्साची मुजत वाडून दितले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलां। पर्यटनाचो सीझन सुरू जावचे आदींच दर्यावेळ्यो सगळ्यो सुविधा परत एक फावट जाग्यार घालपाक जाय अशें तांणी सांगलें। ह्या सुविधेंत उदक, वीज, सर्विलन्स आनी सेक्युरिटीचोय आस्पाव जातलो। ते भायर उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या दर्यावेळा खातीर शेकांचे दरेकी 2 सॅम्पल मॉडेल तयार करतले हेंवूय तांणी सांगलां। त्या खातीर इंटिग्रेटेड बीच मॅनेजमेंट which takes care of the lives, which takes care of the beach, which takes care of everything surrounding that, including policing. So आमी security force सुद्धा घेवपाचो आनी करपाची जी आतां सुरवात केल्ली आसा. I think lot of things need to be done. If everything goes well, before season time we should be able to have the integrated thing in place. दुसरे शेकाचे 3 वर्सां खातीर 2 वर्सां कोविडान गेले. आता खूप जाणांची ऑपोजिशनाची तशीच शेकवाल्यांचे वेगळ्या वेगळ्या भागातल्या लोकांक आशिल्ले की एक्सटेंशन आमकां 2 वर्सां दिवचे. आमी थारायलां किपींग द सेंटिमेंट्स ऑफ द शेक पीपल दॅट 1 more year of extension टू बी गिवन टू देम सो दॅट दे कॅन अर्न समथींग आउट द लॉसीस दे हॅव हॅड फॉर द कोविड टायम्स. सो तोय सपोर्ट सगळ्या त्या भागाकूय दिल्लो आसा. मॉडेल शेक्स म्हणल्यार मॉडेल स्ट्रेचीस, मॉडेल बीच स्ट्रेचीस वीच वी आर डुईंग, वीच विल इन्क्लूड अ मॉडेल शेक, हाव इट हॅज टू बी डन. ते मॉडेल शेकाच्यान एक सॅम्पल्स तयार करतले 2 नॉर्थान आनी 2 सावथाक. थंय तयार करून वी विल सी वॉट आर द थिंग्स वी नीड टू डू सो वी आर एबल टू लॉन्च इट द रायट वे. सो वेन वी हॅव अ व्हेरी क्लियर वे